खरे तर वासीन हे काळाची गरज आसा। सगळ्या लोकांनी बेगिनातल्या बेगीन वासीन घेवचें। वासीन फुफ्फुसांच्या संसर्गापासून वाटायता। गोमेकून वासीन घेवंक नाशिल्ल्यांची वळख पटोवन तांकां वासीन घेवपाक विनवणी करपाच्या कामाक सुरवात केल्या म्हण म्हायती गोमेकोचे डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकर हांच्यांनी दिल्या। आरटीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जितले डेथ ऑडिट्स केल्यात ऑफ कोविड पेशंट तातूंत आमी इवन डॉक्टर बोरकाराक आपोवनूय केल्यात, थंय आमकां दिसलें की जे लोक वॅक्सीन घेतल्या तांकां लंग इन्वॉल्वमेंट कमी जाता अँड दे आर सेफ, मीन्स दे डोंट गो इन टू दॅट सिवियरिटी ऑफ कोविड इलनेस। आनी हाका लागून आमी दोगांयनी बसून एक स्ट्रॅटेजी केली की हाव टू कवर अप मोर अँड मोर पेशंट्स ऑन वॅक्सीन। सी आमचे कितें आहा, डिनॉमिनेटर इज अवर गोवन पॉप्युलेशन। बेस्ड ऑन दॅट डिनॉमिनेटर आमी म्हटलें की 100% मोर दॅन 100% वॅक्सिनेशन जालें, कित्याक तो डिनॉमिनेटर आमचो कवर अप जालो। बट देर आर पॉकेट्स ऑफ पीपल हू हॅव नॉट टेकन वॅक्सीन। म्हण आमी कशें केलें की जितले आमचे जीएमसीन ओपीडीज आसात, लायक डायबेटीक ओपीडी, कार्डियाक ओपीडी, थंय जे जितले लोक येताले विथ कोमॉर्बिडिटी तांकां आमी धरून तांचे रिस्पेक्टीव हेल्थ सेंटर नाजाल्यार आमचे जीएमसी वॅक्सीन सेंटराचेर तांकां आमी वॅक्सीन दिलें। So the message for all the people is that vaccine is really need of the hour. तांच्यांनी घेवपूच जाय। Somehow you pass it on through your media की those who don't take vaccine for silly reasons like COVID जालोच घेवनी COVID जालो has no meaning to to this statement. COVID जावंक शकता कोणाकूय, कित्याक आतां ओमिक्रॉनान जर तुमी पळयशा ताजी इन्फेक्टिविटी पळयशा ताजी वॅक्सीन आनी इन्फेक्टिविटी कांय कोरिलेशन ना। But what happens is because they have antibodies, the lungs are protected. What we want to protect is the lungs only, so that they don't go into fatality. कितलेशे लोकांक कोविड जाले आनी ते अननोइंगली बरे जावन घराय गेले, बट जेन्ना डेथ रेट वाडटा तेन्ना सगळ्यांक रेड फ्लॅग्स दिश्टी पडटा। सो आमी आतां जीएमसीन आमची डायबेटीक ओपीडीन सुद्दां आमचो जेन्ना डॉक्टर अंकुश बसता तो सगळ्यांक आयडेंटिफाय करता, तांकां वॅक्सिनाक धाडटा। So I am sure and I am confident that we will cover up a lot of patients who are non-vaccinated because of their own reasons. Secondly, आता सुद्धा आमचे जे सुपर स्पेशालिटीन ऍडमिशन आसा, the critical patients are non-vaccinated and they have some reason not to take vaccine. So we will slowly convince them. We will also go through media and tell them that vaccine is real savior for